गोयचो फामाद रांगोळी कलाकार आकाश नायक आणि ताच्या विद्यार्थ्यांनी मिळून बोरयेच्या साईबाबा देवळाच्या प्रांगणात 60 फुटाची व्हडली साईबाबाची रांगोळी घातल्या। सुंदर सोबीत अशी रांगोळी पळोवपाक सुमार 2 दीस तशेंच 350 किलो रांगोळी लागली। व्हडली सुंदर सोबीत अशी रांगोळी पळोवपाक मुद्दाम जावन येवचें अशें आवाहन देवस्थानाचे अध्यक्ष आणि कलाकार आकाश नायकान केलां। बोरये श्री साईबाबा सेवा मंडळ ट्रस्ट बोरये आयज आमी हांगा साईबाबाची रांगोळी घातलेली आसा। हांव रंकाश आर्ट अकॅडमीचो फावंडर आसा आनी आयज हांवें आनी म्हाज्या स्टुडंटांनी मेळून जवळ जवळ 35 स्टुडंटांनी मेळून ही रांगोळी घातलेली आसा। ही रांगोळी गोंयची सगळ्यांच्यान व्हडली रांगोळी आसा आनी जवळ जवळ ही 60 फूट बाय 50 फुटाची रांगोळी आसा आनी ही रांगोळी घालपाक आमकां जवळ जवळ 350 किलो रांगोळी लागली आनी आमी जवळ जवळ 2 दीस ही रांगोळी घालपाक कश्ट घेतलेले आसा आनी खूब मोठी चॅलेंज आशिल्ली की येदी व्हडली रांगोळी घालपाक जाय आशिल्ली आनी सगळे लोकां कडेन मागता की ही रांगोळी मुद्दम जावन पळोवपाक येवचें। ही रांगोळी आयज लोकांक लागून आमी ओपन दवरलेली आसा पळोवपाक लागून। सो सगळे लोकां कडेन मागता की ही अशी ऑपॉर्च्युनिटी तुमकां परत मेळपाना आनी येदी व्हडली ही रांगोळी केन्ना कोणें घालूं नाशिल्ली ती तुमकां परत पळोवपाक मेळपाना। सो सगळे लोकां कडेन मागता की तेंच्यांनी ही रांगोळी पळोवपाक येवची। आमचो आकाश बाबून ते सांगपाक लागलो की आपूण एक रांगोळी काडपाक जाय, एक इच्छा आसा आनी जेणे करून तुजी गोंयांत इतली मोठी रांगोळी केन्नाच घालूं ना। तशी 50 बाय 60 फुटांची रांगोळी ताणें घातली आनी एक सुंदर अशी आकृती बाबाची। म्हाजी पयली एक आतां श्रावणाचो 3रो ब्रेस्तार आनी दोनूय ब्रेस्तार खूब लोक जालो, खूब भावीक येवन गेले। तशें हे ब्रेस्ताराकय खूब भावीक येतले। तितून म्हाजी सगळ्यां कडेन एक कळकळेची विनंती आसा की आकाश बाबान जे इतले त्रास घेतले आनी तेजे स्टुडंट विद्यार्थ्यांनी आनी रांगोळी घातली आनी बरें एक म्हणजे भव्यशें बाबाचें एक हें तयार केल्लें आसा। येवन तेणी पळोवची, दर्शन घेवचें, भेट घेवची, कारण ही मोठी रांगोळी खूब मोठी आसा। मुद्दम करून लोकांक अपील करता म्हणजे मुद्दम येवन तेणी भेट घेवन वयची।